म्हजें नांव मेलवीन आनी तुमी पळयतात आवाज गवर्नमेंट लायफ हो यूट्यूब चॅनल तुमी पळयतात आनी तुमकां फाल्यांच्यान म्हजी जर्नी हांव चालू करता ती तुमकां सांगपाक सोदता जे आमचे सप्टेंबर म्हयन्याक 8 तारखेक वेलंकनी फेस्त आसा ओके हांव वेलंकनी वयता जे आमचे तामिळनाडू वेलंकनी चर्च आसा हांव त्या जाग्यार वयता जे चेन्नई ओके गोवा टू चेन्नई जर्नी जी आसा तुमकां डेली तुमकां व्हिडियोज तुमकां दित आसतलो चेन्नई टू गोवा सॉरी गोवा टू चेन्नई वयता इन वेलंकनी ओके फाल्यांच्यान म्हजी जर्नी सुरू करता आनी तुमकां सांगता तुमी सगळ्यांनी तो म्हणजे व्हिडियो पळयता जाल्यार तुमकां डेली मॉर्निंग तुमकां डेली एक व्हिडियोज तुमकां डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 तुमकां डेली व्हिडियोज येत आसतले म्हाका न्हू हिंगच्यान फ्रॉम गोवा फ्रॉम केपें टू चेन्नई तामिळनाडू वेलंकनी चर्च त्या जाग्यार पावपाक ऑलमोस्ट 1030 किलोमिटर कितें आसा पूण थोडे सांगता म्हाका 1200 बीन आसा म्हणून पूण एक्झॅक्ट पुणा गुगलाचेर सर्च केलें जाल्यार 1030 किलोमिटर दाखयता 34,000 समथींग थिंग पावपा न्हू 4 to 5 days लागतले कित्याक फर्स्ट टायम इन माय लायफ बायकान वयता इतली पयस 1030 किलोमिटर आनी म्हाका मिनिमम 4 to 5 days जालो कित्याक तूं ऑलमोस्ट 300 किलोमिटर दिसाक क्रॉस करपाक शकता तितलें उंच जायना तूं सदां कितें जातलो फूल जाम जातलो आनी फर्स्ट टायम हांव वयता इन वेलंकनी हांव वेलंकनी बीन पयलींच केन्नाच गेलना आनी फर्स्ट टायम वेलंकनी हांव वयता तेंय जाल्यार म्हज्या बायकान वयता ओके आनी बायकान कसली घेवन वयतलो तुमकां फाल्यां दाखयतलो तुमी पळयत रावची म्हजी बायक कसली ती ओके तुमी सामकें जातलें चॉक जातलें कित्याक असली बायकीन तुमी म्हटल्यार अनपॉसिबल पूण हांव तुमकां वचून दाखयतलो तुमी कित्याक केन्ना तुमकांय बी अशे भशेन वचपाक जाय पयस जाल्यार तुमी बीन हे भशेन तुमी कितून तुमी वयतले तें तुमकां मुखार डेली जे म्हजे व्हिडियो आसले ते तुमकां डेली हांव दाखयत आसतलो तुमी सगळे फ्रेंड्साक हो व्हिडियो जो आसा तुमी शेअर करचो कित्याक हांव फाल्यांच्यान वेलंकनी वयता तुमकां म्हजो रूट सांगता हांव फक्त स्टेट जो आसता म्हाका 2 स्टेट आसतल्यो एक कर्नाटका स्टेट आनी तामिळनाडू स्टेट आनी आमची टोटल 3 स्टेट एक गोवा स्टेट कर्नाटका स्टेट आनी तामिळनाडू स्टेट सिटी फक्त म्हाका 2 सिटी लागतल्यो कर्नाटका म्हाका हे बेंगलोर सिटी आनीक हबली सिटी आनी बेंगलोर सिटी 2 सिटी बाकी आमगे फूल रूट जो आसतलो तो बायपास रोड आसतलो तो नॅशनल हायवे आसता न्हू तो नॅशनल हायवे आसतलो आनी मागीर डायरेक्ट चेन्नई ओके वेलंकनी फक्त 2 सिटी लागतल्यो मेन ज्यो आसा त्यो एक बेंगलोर आनीक हबली बाकी जो रूट जो आसा तो म्हजो बायपास रोड जो आसा जो आमच्या गोंयान बायपास रोड कितें म्हणटा आमी जे फक्त हायवेच म्हळ्यार हायवे म्हळ्यार नॅशनल ज्यो व्हडली गाडी आसा त्यो तेजे मोस्टली ओके मुगे रूट तोच आसतलो त्या रुटान वयतलो ओके तुमी मुगे व्हिडियो वॉच घेता होते आनीक फाल्यां मेळ्ळ्या तुमकां हांव मॉर्निंग तुमकां फाल्यां मेळटा ओके नेक्स्ट फाल्यांचो मॉर्निंग तुमकां अपडेट येतलो आनी मागीर डेली तुमकां एक व्हिडियो डेली तुमकां येत आसतलो थँक्यू तुमकां सगळ्यांनी म्हजो व्हिडियो पळयलो म्हणून आनी ही चर्च जी आसा ही चर्च आसा ती पारोडा चर्च आसा ती ही पारोडा चर्च आनी हो फूल तेजो पार्किंग लॉट आहा तो पारोडाचो चर्चीचो ओके हो पार्किंग लॉट आनी पारोडा चर्च